प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 10 ते 17 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 10 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वेपाऱ्यांनी तांचे कोडे कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट ओळखूनचे देणे तुमकां दिल्ले आसा ते हेरांक ना. आसा तांकां देव आनीकूय दितलो आनी तांचे माप बरोवन व्हरतले. पूण ना तांकां आसा ते पर्यंत तांचे कडले देव काडून घेतलो. हे पासत हांव तांचे कोडे वेपाऱ्यांनी उलयतां, कित्याक पळोवनूय ताका दिसना आनी आयकोनूय ती चीत दिनात, न्हय म्हूण समजूयनात. आदींच इजायासान अशें सांगलें, दोळ्यांनी तांकां दिसना जावच्याक, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळना जावचे खातीर, मनान तांकां समजना जावच्याक, आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांवें तांकां बरी करिना जावचे खातीर ह्या लोकांचे काळीज जड निबोर जाला, तांचे कान बेरे जाल्यात आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. त्या पासत आयकून आयकून तुमकां कांय समजूचे ना, पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचे ना. ते तांचे सवे पाडून येता. पूण पळयतात देखून ते तुमचे दोळे आनी सारकें आयकतात देखून ते तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी नितीवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय तीं आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शुवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजून लोकांक वेपाऱ्यांनी शिकोवन दिल्ली. आनी वेपाऱ्यांनी शिकोवन दिल्या उपरांत लोक घरा गेल्लो आनी जेजू आतां घरा येता आनी आपल्या शिसां बरोबर थंयसर आसा आनी शीस ताचे कडेन येतात. म्हणटात, जेजू विचारतात, तूं लोकांक वेपाऱ्यांनी कित्याक शिकयताय? कित्याक तांकां हें उतर जें शिकयता सोंपें करून समजून दिनाय? कित्याक तांकां वेपाऱ्यांनी सांगून तूं तांकां अशें सोडटाय? कित्याक आमी पळयलें की तूं वेपाऱ्यांनी शिकयताय पूण लोकांक कांय समजूंक ना. ते येयले, आयकलें आनी घरा गेले तशेंच. आनी आमकांय तुज्या उतराची वेपारी सोजमणी मेळोंक ना, पूण आमी तुका विचारलें आनी तुवें आमकां ती सोजमणी दिली. म्हणटच लोकांक तूं ही सोजमणी कित्याक दिनाय? कित्याक तांकां सोंपें करिनाय? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू कितें जबाब दिता? जो जबाब जेजून आपल्या शिसांक दिल्लो, त्या जबाबाची आमकां सोजमणी आयज मेळत जाल्यार आमचें जिवीत सारकें बदलतलें. कित्याक भाव भयणीनो, खूब लोक आयज पासून ज्या भाशेन जेजू त्या वेळार वेपाऱ्यांनी शिकयतालो, वजारांनी लोक येतालो ताका आयकोपाक आनी सोजमणी मेळनासतना तीं घरा वेतालीं, तेच भाशेन आयज खूब लोक इग्रोज मातेन येता, इगोर्जेक येता, ती काणयो आयकतात, शर्मांव आयकतात, तांकां कांय सोजमणी मेळना. ज्या भाशेन येयल्लीं त्या भाशेन तीं भायर वतात आनी तांचें जिवीत बदलोंक ना. आजून पासून ते क्रिस्तांव म्हणटात आपूण, पूण आजून पासून खरेपणी भावार्थी जावंक ना, खरेपणी जैतिवंत जिवीत जियोंक पावनात. आनी भाव भयणीनो, जें जेजून आमकां एक सासणीक जिवीत जियोंक जाय तें सासणीक जिवीत जियोंक आमकां गरज उतराची सोजमणी मेळपाक. आनी उतराची सोजमणी आयज आमकां मेळोंक जाय जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां जाय गरज पवित्र आत्म्याची. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो आनी तो वेपाऱ्यांनी शिकयतालो, त्या वेळार पवित्र आत्मो आजून देवंक नासलो, शिसां मदें नासलो, लोकां मदें नासलो, फकत जेजू कडेन आसलो. आनी जेजू आतां हें उतर देवाचें शिकयतालो, पूण खूब लोक तें उतर समजनासलो आनी घरा वेतालो. पूण शीस जेजूक येवन विचारताले, आमकां मातशी सोजमणी दी. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो येवंक नासलो म्हणून आतां जेजू पवित्र आत्म्याचें काम करतालो आनी त्या उतराची तांकां सोजमणी दितालो. जे वेपाऱ्यांनी तो शिकयतालो आपल्या शिसांक तें कोडीत कोत्तालो, तांकां ती सोजमणी दितालो, तांकां सोंपें कोत्तालो. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो? जेजू येयलो,
तो खुर्सार गेलो, तो मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, सुर्गीच्या बाबा कडेन गेलो आनी बापा कडेन गेल्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां भाव भयणीनो जेजूचें शीस जें जेजून सांगलेलें, जें जेजून तांकां शिकयलें तें सगळें ताच्या मनान हाडलें. कित्याक आयज आमकां जुवाचो 14व विस्वोर वोड 26 म्हणटा, जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो, अशीं जेजूचीं उतरां, जेन्ना पवित्र येतलो तेन्ना आमकां तो सगळें आमकां शिकयतलो आनी सगळें आमच्या मनान हाडटलो. म्हणटच जें जेजून शिकयल्लें आपल्या शिसांक, ती सजमणी दिल्ली, ते विसरलेले, पूण पवित्र आत्मो येयल्या उपरांत पवित्र आत्मान तांकां शिकयलें, जें जेजून शिकयलें तांच्या मनान हाडलें आनी भाव भयणीनो जेजूचें शीस, जेजूचे आपोस, जे लोक खरेंच देवाचो मोग कोत्ताले, ते आतां ती सजमणी घेवन तें आपल्या मनान हाडून तें पाळटाले आनी भाव भयणीनो एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावताले. आयज भाव भयणीनो तेच भाशेन आमी जेन्ना जेजूचे भावात दवरला, जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानला, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्मो आतां आमकां देवाचें उतर सोंपें करता. जे भाशेन आयज तुमी सदांकाल दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, हांव पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर शिकयतां, हें उतर आतां तुमकां कळीत कोत्ता, ही उतराची सजमणी दिता. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमकां गरज जेजूचेर सोत मानून आमकां पवित्र आत्मो मेळोंक आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी, तो उतर आमकां शिकयता, तो उतर आमकां सोंपें करता. म्हणटच जी सजमणी हांव तुमकां आयज दिसपट्ट्या देवाच्या उतरान दितां, तीच सजमणी तुमकां पवित्र आत्मो दिता आनी आजून पासून तुमकां आजून शिकयता. कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां शिकोवपाक. आमच्यान सेमिनारीन वचोन आनी आमच्या कॉलेजीक वचोन आनी कोण्या मोटवाश्या कडेन वचोन आनी हाच्यो आनी ताच्यो खबरो आयकोन आनी ताच्यो काणयो आयकोन आनी हाच्यो खबरो आयकून आमकां सजमणी मेळची ना. फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां उतराची सजमणी मेळटा आनी जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा आमकां तें उतर पाळूंक, तें उतर करूंक गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा आमकां एक जबाबदारी आसता तें उतर पाळूंक. तर आयज खेरीत भाशेन आमी खरेपणी जेजूचेर सोत मानूंक ना जाल्यार आमी फकत बातीस घेतला आनी फकत इगोर्जेक गेल्या. आयज आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया, म्हणया पवित्र आत्म्या आमकां उतर शिकय, तें सोंपें कर, आमकां सजमणी दी आनी सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत तें उतर पाळूंक आमी आयजतान सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटले हांव खरेपणी आमचो संबंद देवाशी गोड जायत वेतलो, आमी भावार्थान आसतले हांव आनी आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावतले हांव आनी एक दीस सासणेचें सूख भोगूंक आमी पावतले हांव. हेंच जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.